मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां हेवटी बगलां सांग पुरो, हांव इतलीं वर्सां गल्फांत गे, इस्रायल गे काम करतां, पूण म्हजे कडेन कांय ना, खाली बॉल्स खाली, म्हजी पॉकेट खाली. हांवें केल्लें कांय ना, इतलें गोडलां खंय गेलें, पुराय खाली म्हणटा आमी. कशें खाली जालें? म्हजें जिवीत खाली इतलें जावन आतां रिटायर जावन एकच फावटी काम गेलें, थंय हांव धाडलें, तूं हांगां आयलोय. 20 वर्सां तुवें काम केलां, इतलो सांबाळ आसलो तुका. आतां खाली, 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 कांय येना म्हूण. कालें जालें तुका, कालें जालें तुका, कालें जालें तुका. कित्याक खाली जालें? आनी कशें खाली जालें म्हूण तूं विचारताय? आज जेजू तुका म्हणटा, गुंडायेक देंवय तुजें जिवीत. तुजें जिवीत गुंडायेक देंवय म्हणटा जेजू आज. आनी एकली बहीण म्हूण सांगता, आमचें काजार जावन, दोगांयचें काजार जावन, हें 3रे वरास, पूण आमचें काळीज खाली. आमच्या काळजांत तासो मोग, म्हजो मोग कांयच ना. आमी सगळो दिसी हांवें ताका कंप्लेन करचें, तो हें सारकें जावना, हें समज जावना, हें समज जावना म्हाका, तें समज जावना, हें अशें करीत जालें, तें कंप्लेनींग, इने तें हाडूना, हें हाडूना, तें करुना, हें करुना म्हणून इने कंप्लेनींग मात्र. सगळें जिवीत इतलें 3 वर्सांचें लग्नान जिवीत, काळीज खाली, घर खाली, मोण खाली, जिवीत खाली, मोग खाली. देखून जेजू सांगता, कित्याक अशें जालें? आमी इतलें मोगार पडोन लव मॅरेज जाल्ल्या, मोग ना, खाली जाला. तर तो मोग कितें जालो? लग्ना जिवीत कित्याक खाली जालें? कितें आमचें जिवीत रितें जालें? रितें खाली, रितें कशें जालें? जेजू आज तुमकां सांगता, गूंड जिविताक तुमचें जिवीत देंवया, गुंडायेक देंवया, गूण देंवया म्हूण सांगता. मोगाच्यानो मागीर आनी एक सांगता कालें म्हळ्यार, आमी सैरीक पळयलो, तो जायना, वो जायना, म्हाका तो सारको दिसना, वो जायना. मागीर त्या चेरक्याक हें चेडूं जायना, तो चेरको जायना, वो जायना, पळयलें की जायना. देखून पयलीं आमी ताका म्हळें, आळे तुजें जिवीत गुंडायेक देंवय. बापाय म्हणटा, म्हजें चेडूं एकी सैरीक पळयल्यार जायना म्हणटा. आवय म्हणटा, इतलें आमी कश्ट काडटा जायना. पुताक ती आवय बापाय रडटात, वो चेडको इतलीं चेडवां दाखयल्यार जावं काय ना. तें समाना, हें समाना म्हूण. तुजें जिवीत, तुजें रितें काळीज आतां कांय ना जाल्यार, तुज्या काळजान कांय ना जाल्यार गुंडायेक देंवय म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. गुंडाये देंवय म्हणटा. मागीर हे घर जागो आसा, आमच्या घरा रावोंक मेळना. नवें थोडलें घर बांदलां, त्या घरांत आमकां रावोंक जायना. येद व्हडलें घर आमी घडोवनाय पुरा, आनी एक ल्हानसो जागो विकून येद व्हडलें घर बांदलां, आमकां घरा समाधान ना, आमकां घरा जियोंक जायना, आमकां घरा पिडाशिडा, आमकां घरा एकामेका पळयतना जायना. हें कशें जालें? देखून ताका आमी सांगलें, तुज्या घरा ती म्हणटाय बीद आसा, हांगा बीद येता, आयुश्यांत बीद येता म्हणून. हें सर्पदोश, नागदोश म्हूण सांगतात आनी परशें. मागीर देखून मागीर थोडीं म्हणटा सत्पुरुश दोश. हांगा पयलें कालें सत्पुरुश दोशाक घेता, नवें कालें सत्पुरुश दोश म्हूण आयलां तें. मुखाच्यान अशे लोक सांगतना आमी इतलें सांगचें, तुमचें जिवीत गुंडायेक देंवया, गुंडायेक देंवया. आयच्या ह्या 5व्या आयतारा, सादारण काळाचो 5वो आयतार. देखून हे आयतारा जेजून सांगचें बारी इंट्रस्टींग आहा. वयल्यान सगळ्यांक आमच्या समस्यांक जेजू एक जाप दिता. बारी इंट्रस्टींग. तो सांगता, खाली फकत तुमचें जाळ गुंड उदका उडया म्हणना, तुमची बोट गुंड देंवया म्हणून झाडां उडया म्हणना. तो खाली झाडां उडया म्हणना. तो म्हणटा तुमचें जाळ उदकाक उडया म्हूण सांगना, तुमचें जाळ तो सांगता गुंड उदका उडया म्हणटा. हें इंट्रस्टींग. तुमचें जाळ उदकाक उडया म्हूण सांगना, फकत तें मात सांगना, खाली तितलें सांगना तो.
तो म्हणटा तुमचें जाळ गूंड उदकाक उडया, गूंड उदकाक उडया म्हणटा. हें व्हेरी सिग्निफिकंट, हें विशेश, हें व्हेरी सिग्निफिकंट. 2000 वर्सां जुबलेवाच्या वर्सा 2000 वर्सां आमी जुबले वासार केलो. आतां 2025 25 वर्सां पयलें जुबले वासलो, 2000 वर्सांचो जुबल्यो. पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान एक परिपत्र पेटयलें तें जुबल्याचें वर्स संपावनच्या संदर्भार. नोवो मिलेनियो इन्वेंटे, नोवो मिलियनो इन्वेंटे म्हणलें एक पत्र पाठयलें पाप सायबान, अपोस्तोलीक पत्र पाठयलें. तातूंत ही वांजेलाची आयच्या दिसाचो वांजेलाचे एक पॅसेज ताणें ती वापरून तातूंत घाल्या, ताणें आसा तशी घाल्या. लुकाच्या वांजेलांत 5 अध्याय 1 ते 11 म्हणसर ताणें घालां तातूंत पापा म्हणटा पुट आवट इन टू द डीप, पुट आवट इन टू द डीप म्हळ्यार तुवें गूंड उदकाक देवे. कित्या हें कितें समजावचें हातूंत कांय आटापूण आसा. हें कितें म्हूण आमी समजावचें, हातूंत कितें आटापूण आसा. तुमचीं झाडां देवेया पुरासा नासतना बद्द जावन पुरासान येवं नजो. झाडां देंवयताना टायरलेस जावं नजो, टायरलेस जायचे तुमी, तुमकां टायरसाम जावं नजो, पुरासान येवं नजो. मागीर बद्द जायचे, कमिटेड जायचे. तो सांगता मिसांव कामाक, वांजेलाच्या सुवार्थेक तुमी पेद्रोन आनी आपोस्तलान गूंड उदकाक देंवयल्या बरी. मिसांवांच्यो सुवार्थेक तुमचीं काळजां गूंड उदकाक देंवय, गूंड चिंतपाक देंवय म्हूण पाप सायब सांगता तातूंत. मिसांव काम बद्द जावन कमिटेड जावन पुरासा नासतना मिसांव काम आमी सगळ्यांनी करचें, पवित्र सभेन करचें म्हूण सांगता. पेद्रोन आनी आपोस्तलान 2 गुंडायक देंवयल्ल्या तक्षणा तांणी जायतीं मसलीं धरलीं की तांच्यांनी झाडां ओडूंक जालीं नात, तांचीं झाडां पिंजूंक लागलीं आनी तांणी भारी व्हडलें अजाप देखलें, व्हडलें अजाप पळयलें. एक व्हडलें अजाप तांचे थंय जालें. हे सांगता की आमी उत्साहान बरोवन, उर्बेन बरोवन, उत्साहान उर्बेन बरोवन देवाचें सांडून गेल्ल्या शेळयांक सोम्या थंय फाटीं हाडी जायी. सांडून गेल्ल्या शेळयांक आमी परतून हाडिजे, उर्बेन बरोवन, उत्साहान बरोवन हाडिजे म्हूण सांगता. जेजू खाली झाडां उदकाक देंवया म्हूण सांगना, तो सांगता की झाडां गूंड उदकाक देंवया. आमी वांजेलोचो गूंड संदेश अर्थ करून जिये जाय म्हूण जेजू सांगता. अर्थ करचे, वांजेल अर्थ करचे आनी तो आमी गूंड अर्थान जियेचे म्हणून. वांजेलांत गूंड संगती नियाळून त्यो अर्थ करून त्यो आमी जियेल्या वेळार तातूंत मेळचो संतोश उल्हास दुसरो ना. पूण थोडे फावटी गूंड संदेश नियाळच्या बदलाक आमी उतोळ संगतीक वत्तू दिता. थोडे प्रसंगदार, मोगाच्यान थोडे प्रसंगदार प्रिचर्स म्हणटा आमी, थोडे फावटी प्रिचर्स आसात देवाचे उतार गूंड अर्थाबरीत आसलें सांगिनासतना, ते गूंड देवाच्या उतरांचो अर्थ दिनासतना बदलाक संवसारी विशय वस्तून देवाचे उतार म्हणून संवसाराचे थोडे विशय वस्तून तेच सावन वेळपाड करून देवाचो संदेश गूंड अर्थान दिनात. हे प्रिचर्स, हे प्रबोधन करतले, टीव्हीचेर मस्तर आसात प्रिचर करतले. गूंड विशय जेजू म्हणटा गुंडायक देवया म्हणून, उतोळ विशय म्हणून. धाकलो तुमकां जावंसर जाल्यार एकलो इंजिनियर, मोगाच्यानो इंजिनियर जाल्लो भुरगो एका टिचरीचो पूत, आपणाक तो टिचरीचो पूत इंजिनियर आपणाक देवा पावणें आसा गे म्हणून ताका डिस्कवर करूंक, सोदून काडूंक ताका जाय आयलें. तो येवन आमचे लागीं म्हणलो, देखून आमी ताका एका प्रिचरा लागीं धाडलो, एका प्रिचरा लागीं. तो ताका मेळटलो, थंय ताका लागीं ताणें पयसतान हांगा येवच्या बदलाक थंयच ताणें गेल्यार बरें म्हणून. त्या पाद्रा सांगात आसा तो प्रिचर म्हणलो, तो ताचेरशीं येता म्हणलो आमी जायत म्हळें. ताणें एक दीसपणी ताणें देवाचें उतार काडून ताका नियाळ दिल्लो ना. ताणें देवाचें उतार दिता हें म्हणा पोंचें, आनी ताणें ताच्या जिणयेक ताका देवापणें सोदून काडून एक येजाक जावच्या बरी करच्याक, त्या हुशार देवासपणान भरिल्ल्या भुरग्याक एक येजाक करूंक जिणयेक आदार दिवचे सकयल जिणी सुपळ करता
म्हणून ताणें सांगूं ना देवाचे उतार आमकां आदार दिता, देवाचे उतार आमकां सुफळ करचें, देवाचे उतार आमकां संतोश हाडटा आनी आमचे जिणे सुफळ करता म्हणून ताणें एक दीस म्हण ताका सांगूं ना. बदलाक ताणें तूं केस काडच्या विशयांत, खाड काडच्या विशयांत आनी माथ्याक तेल घालून केस उगोवच्या विशयांत आनी कोणाचें खाड तशें खाड अशें तें गलीज हें गलीज स्टायल जायचें हें स्टायलच तो प्रिचर उलोवंक गेलो. डिसेंट दिसाचें स्टायल करचें, इनशर्ट करचें, बेल्ट घालीचें, यंत ताचें काडल्या उताराचें केस काडचें, खाड काडचें, डिसेंट दिसाचें दांत घासीचें म्हणून. हें कोणाक तें इंजिनियराक सांगचें गे मोगाचें हें कोणाक सांगचें तुवें? कोणाक गोत्तू ना केस काडीचे म्हणून? एकल्यान कोणें केस दवरल्या जाल्यार ताका ताच्या जिणेंत ताणें कालेंगी सोदून काडलां. मदर तेरेसान तें कापाड नासलें कालें म्हणल्यार मार्गा कामाच्या भुरग्यां मार्गार पडल्या भुरग्यांक ती पळयताली देखून मार्गार्थ तिचें रावत जिणें पाटी मुखार येता देखून तिणें म्हारग झाडतेल्यांचें कापाड काडून म्हारग झाडतेल्यांच्या म्युनिसिपाल्टीच्या त्या कामागारांचें कापाड न्हेसून ती न्हेसली. देखून तिचें कापाड बदली तुजें तशें म्हणून सांगोंक गेल्यार तुजें प्रिचींग काम तेंगी आनी एकल्याचे केस तशे खाड अशें म्हणून ताणें खाड जालें जाल्यार दुर्बळ जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक सागतावंक भारतीय संस्कृतीक सागतावंक केस वाडयल्या जांपलो तूं कित्याक तेंत सांगून ताची मौत खाताय. देखून ताणें खाड काडीचे, ताणें दांत घासीचे, यंत सांगलें सुवाय देवाचे उतार आनी माय आनी सूण हर एक पाटी माय सुणेचो समस्सो हर एक पाटी ताणें तुवें टुवर करच्या विशयान टुवर काडीचें, टुवराक वचचें आनी देखून डिसेंट आसाचें, टुवराक वचचें, गम्मत करचें म्हूण हें सांगचें. सरमाराचेर टुवर सांगचें. हर एक फावटी माय सुण्याचो समाजचो इतलें तांचें कदोळचें उस्तून माय सुणाचें लापडे पेजेक पापडे. तो भुरगो फेडअप जावन गेलो आनी ताचें आयकून पुरो जावन येंतगी म्हणलो आनी तो परतून वचून बेंगलोर वचून तो इंजिनियरींग एक बरें काम मेळ्ळें थंय आसा. आतां बिलकूल ताका मोडना ह्या जाग जावचें. एक देवापणें तुवें गुंड करच्या बदलाक तुवें केस वाडच्या विशयांत उलोवन आनी माय सुणाचे लापडे हर एक दिसा माय सुणाचे लापडे, माय सुणाचे जोक येंतगी तुजो सेरमांव वतगी तुजें प्रिचींग केदाळ तोंड उक्तें करतना केस काडचें, खाड काडचें, पेस्ट घासीचें, तोंड घासीचें, पावडर घालीचें हें, बेल्ट घालीचें, पॅण्ट घालीचें हें गी सेरमांव तुजो. एक दीस तुवें देवाचे गूंड संगतीक दिल्या देवान आमकां गुंडायक देवे ह्या गूण चिंताप दिया म्हणलां. देवाच्या उतरांची ताण त्या भुरग्याक आसली, तरणाट्याक आसली, तो देवाच्या सोदनेर आसलो. त्या प्रिचारान उथळ जिणें लौकीक जिणयेचें त्या तरणाट्याक आशेल्लें मेळोंक ना. तो सुपरफिशल वयल्या वयर सुपरफिशलार आसून ताणें येजाकपणाची आपोवणें तोगडायलें म्हूण म्हाका भोगता. येरांच्या खाडाचेर, येरांच्या केंसांचेर ह्या प्रिचाराचें गामान मोत वत्तू सुवाय ताणें दिवचें तेंत सुवाय देवाच्या उतरांचो गूंड नियाळ जाल्लो जाल्यार एकलो भुरगो याजाक जावन बरो जातालो. एकलो भुरगो एक बरो याजाक जाता. माय सुणेचे लापडे लोकांक विडंबन करून उस्तून माय सुणाचें सांगच्या बदलाक देवाचे उतार गूंड दिलें जाल्यार कितलो लोकांची जिणी गुंडाय दिवन ती आली आनी आनंद भोगती आली. आयच्या वांजेलांत लुकासो वांजेल अध्याय 5 श्लोक 4 जेजू सांगता तुमची 2 गूंड उदकाक देवेया मासली मेळटली. जेजू आशेता शिसांनी गूंड उदकांत आसली मासली पागी जाय. गूंड उदकांत आसली मासली तांणी पागी जाय म्हूण जेजू आशेता. आनी तशें म्हळ्यार लेक मीत नातलें अत्में देवा तावन पयस आसात. गूंड उदकांत आसली मासली दरा म्हणली पळय तशेंच देवा तावन जायते अत्में पयस गेल्यात. तांकां त्या लोकांक तो लोक ह्या संवसाराच्या कन्फ्युजनांत बुडोवन गेला. गूंड बुडला ह्या संवसाराच्या दुखींत गूंड बुडला. कन्फ्युजन घुस्फोट गोंदळींत बुडोवन गेला. देवा तावन पयस आसात असल्यांक लोकांक जेजू लागीं हाडूंक जेजू आशेता. ताका सोम्या लागीं वांजेलाची स्वार्थ हाडिचे म्हूण जेजू आशेता. जेजूचो आदेश पाळचो आनी ह्या लोकांक सोदून काडची आमची जबाबदारी जावन आसा. पुट आउट इन टू द डीप वॉटर.
जेजूची उतरां नियाळ आनी खंयच्या रितीन जेजू तुज्या लागीं हें विचारता गी म्हण नियाळ पळय. खंयच्या रितीन तुका गूण, खंयच्या विशयाचेर, तुज्या जिणेच्या खंयच्या एरियांत तुका, तुज्या जिणेच्या खंयच्या वाटांनी तुका जेजू गूण आनी गूण देंवयचे म्हणटा म्हणून नियाळ कर. तुजे तावन सोम्याक कितें जाय मोगाच्यानो आनी ताच्या मिसां खातीर तुका कशें यूज करूंक सोम्याक जाय, तुका यूज करचें, तुका वापारचें ताणें ताच्या मिसांवांक तुका वापारीचें. देखून खंयच्या रितीन ताणें तुका वापारचें. ताच्या उल्याक पाळो दिल्यार तूं विजमीत जातलोय, तुका आनंद वाडटलो, तुजें जिवन फळादीक जातलें आनी तुजें जिवीत तुज्या जिवितांत फोळतून देखतलोय. देखून ताच्या उल्याक पाळो दी. पेद्रू सगळी रात मासली पागता पूण आनी ताका कांयच ताचें जाळ रितें, खाली जाळ, एम्प्टी नॅट जालें, जाळ खाली, सगळी रात काम, एम्प्टी नॅट, जाळ खाली जालें. देव एलाव करता एम्प्टी नॅट जावंक. गॉड एलावज एम्प्टी नॅट सो दॅट वी लूक ॲट हीम. पळय जेजू म्हजें नॅट खाली जावंक मातशें खंय मेळोना, नॅटांक घालीं, जाळांक घालीं, कांय ना, रितें नॅट, रितें जाळ रितें जाताना आमी देवाक वयर पळयता, देवा लागीं येता. थोडे फावटी देव सोडता, एलाव करता. नॅट रितें जावंक, जिवीत रितें जावंक, काम केल्यार पयशे नासल्या बरी जावंक, लग्न जिवितांत सूख नासलें, तुवें सूख सोदूनाय जाल्यार देव तुका थंय सोडता, परमिशन आसता, परमिशन घे. देखून तुवें देवाक सोदून तुजें लग्नान जिवीत एक करचें. मोगाच्यानो एक घोव बायलां दुबाय आसलीं, तीं सगळ्यांनी न्हवऱ्याच्या कुशीच्यांकी तें चेडूं आनी व्हंकलेच्या सायडीन तो चरको, तांकां इल्लो टायम काडया म्हणलें. ही आमकां आमचोरण आमी लवर आसा, 2 वर्सां तो लव आसा म्हणून काजर जालीं. काजर जाल्ल्या उपरांत आमी डायवोर्स आमकां जायना म्हणून बेजारलें डिवोर्स. आतां डिवोर्स करूंक तांणी दोगांयनी बेजारल्या वेळार तीन दोगांय हांगा पयलें चेडूं आयलें, मागीर चरक्यांनी येचें म्हूण आमी सांगल्याक चरकोय आयलो. आमकां जावंकूच जाय, आमी सांगलें आनी एक हप्तो. ना फादर, इतलो तेंप जालो जावंकूच जायना, जावचेची न्ही म्हणून. देखून आमी सांगलें, पेद्रू तोंजेल सांगलो, पयले फावटी पेद्रू मासली धरून गेलो आनी सगळी रात मासली धरली, जाळ उडयलें. सगळें वर्स, सगळीं तुमच्या काजराची 3 वर्सां म्हळें तुमी, 3 वर्सांय तुमी एक जावना म्हळें. सगळी रात म्हळ्यार सगळीं 3 वर्सां. मागीर एक मासलेची एक कुरू मेळोना. मागीर पयले फावटी दुसरे फावटी जेजू बसलो दोणीर. आतां जाळ गूंड उदकाक देवया म्हळें. आनी गूंड उदकान तसची मासली तांकां धरबस, जाळ ओडूंक जालें ना, पिंदूंक लागलें. तितले फोळ मेळ्ळो तांकां, वावराचो फोळ, तितली मासली मेळ्ळी. आतां पयले फावटी कित्याक मेळोना, दुसरे फावटी कित्याक मेळ्ळी. पयले फावटी बोटीर जेजू नातलो तांच्या सांगाता. तिस्स बोट पयले फावटी, दुसरे फावटी तिस्स बोट, तेंच जाळ, तस्सो दर्यो, तिस्स मासली, सक्कडे आसलें. तेत्तशीस मासली पागी. जेजू नातलो पयल्यांत, दुसऱ्यान जेजूआ. प्रेझन्स ऑफ जिजस मेक्स अ डिफरन्स. जेजू आसचें एक डिफरन्स करता. पयले फावटी मासली ना, जेजू आसतना मासली आ. आतां तुमी बेड्डार बसा, एकामेकाक धरून जेजू सांगाता जियेया. एक हप्तो 15 दिसांनी ती आयली, आमी डायवोर्स फाटीं काडला म्हणून आयली. जेजू सांगाता जिवन बदल्लें. ताणें केदोळे न्हवऱ्याक पॉयंट आवट करचें. आतां ताच्यो चुकी ताका न्हवऱ्याच्या चुकी दाखोवन ताच्यो चुकी सोदून काडल्यो, न्हवऱ्यान ताच्यो, व्हंकलेन ताच्योच. त्या जाणाक कळ्ळें तांकां आपूण बेश्टे एकामेकाक एक्यूज करता. जेजू विचारता तुका यूज करून पळयता जेजू ताच्या मिसां कामाक. जेजू ताचें विचारता, देवाचें राज बांदूंक तुजें जिवीत दिताय गी. पेद्रू ताची बोट दिता, ताची दोण तो दिता. जेजू संगी वावर करूंक, जेजू संगी काम करूंक तो एग्री जाता, तो ओप्पाता. पेद्रू सोम्याक विदेय जाताना 3 संगती पेद्रू थंय घडटात. ही लेफ्ट द शोर. ताणें दर्याची थड, दर्याची वेळेर आसचें सोडलें. ताणें केदोळे पेद्रूक जाय जालें दर्याच्या वेळेर येवन रावचें. शोर म्हळ्यार शाल्लो स्पिरिच्युअलिटी. दर्याच्या वेळेर म्हळ्यार ती गुंडायना, ती रेवां, ती उतोळ, शालो स्पिरिच्युअलिटी, उतोळ आत्मीक जिणी दाखयता, गूंड नातिल्ली आत्मीक जिणी. देखून जेजू म्हणटा तूं जिणी गुंडाय करूं. जेजू ताका गूंड जिणेक देवय, गूंड जिणेक दिवंक आपोवणें दिता. पेद्रू ओप्पाता, आयकता, गूंड जेजूच्या
उतरांचेर गूंड नियाळ करूंक पेद्रू गूंड जिनयेक देंवता. आमी कितलो वेळ उतोळ संगतींत करसितांव. राग, हट्ट, जिद्द, आशा, झगडें. टायम हातूंत वेस्ट, रागांत, हट्टांत, जिद्दांत, फारीकपणांतच आमचो टायम वेस्ट जाता. ही हाका थडीर आसली जिणयेंत, थडीर उतोळ जिणयेचे प्राणभोग. पेद्रूक गूंड अणभोगांत गॉड एक्सपिरियन्स भोगता, देवाक तो भोगता. थडीर कितें तें जायनातलें ताका गूंड जिणयेंत मेळटा. तो आनंद, तो संतोश पेद्रूक मेळटा. पेद्रू ताचें आपणें कळीत जाता आनी मनशा पागी जातलोय म्हणलें. हांव आनी मनशा पागी जाताना डीप गॉड एक्सपिरियन्स, देवाचो अणभव ताका जायजे. ताका मात मनशांक धरूंक जाता म्हूण कळटा. पेद्रूक सोम्याक पेद्रू सोम्याक आयकता. पळया, पेद्रू मोगोर, ताका खंयच्या कडेन मासली आसा. खंयच्या कडेन थंड वारें येताना मासली वयर येता दगीक. खंयच्या दर्यांत खंयच्या लागीं सड मासली आसा. खाणे खंय मेळटात, सांगट्यारां खंय मेळटात आनी इसवण खंय मेळटात. ताका पुराक कळीत आसा. पांपलेटां खंय मेळटात, पांपलां खंय मेळटात ताका कळिता. देखून जेजू तो एक सुतारी. ताका दर्याच्या खांय गुतना ताका स्वयंपाक करचें, बांक, कदेलां, फर्निचर आनी इंटिरियर करचें जेजूक बरें कळिता. दर्याचें कळीत ना. पूण पेद्रू एक्सपर्ट जाल्यार ताका मासली मेळोना. जेजू ताचें तें प्रोफेशन न्हय जाल्यार, तो सुतारी जाल्यार दर्यांत आतां गूंड जाळां उडया, गूंड उदका उडया म्हणटाना पेद्रू आयकता, उडयता. पेद्रू म्हूण येतालें, हांव एक्सपर्ट सोम्या, तूं फर्निचर करचो, बांक कदेलां करच्याक. दर्याचें कितें, आमचें कितें प्रोफेशन तुका गोत्त आसा. आमचें प्रोफेशन दुसरें म्हूण येतालें. ना, जेजूक ताका, सोम्या तुज्या उतराचेर हांव गूंड उदका देंवयतां. पूण रात सगळी फागली आमकां मासली मेळोना. आतां तूं सांगताय देखून येता, नातल्यार हांव बिलकूल येसो न्हय. तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता म्हणटा. त्या जाळा तो इतली मासली ताका मेळटा की तो अजाप जाता. आयच्या वांजेलान आयचो वांजेल सुरवात जाता. लोक उर्डातलो आयकूंक. पेद्रू जेजूचे उतार आयकता. लोक उर्डातलो जेजूक आयकूंक. आनी पयल्या वाचपांत आयच्या इजाया प्रवादी म्हणटा तो, हांव देवाचे उतार आयकतां. देवाच्या थाळ्याक हांव उलो दितां, आयकतां, खाण दितां म्हणटा. हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. आयकोनचें म्हळ्यार पाळचें, ओबयींग. आयकोनचें म्हळ्यार आयकून सोडचें न्ही, आयकून तें पाळचें. आज कितलीं आवय बापूय भुरगीं आयकनात. मोबायल यूज करनाका म्हळ्यार सड्ड यूज करतात. पास जा म्हळ्यार फेल जातात. बैल्यां खाण खायनाका म्हळ्यार सड्ड बैल्यां खाण खातात. अर्गंट करना म्हळ्यार सड्ड गालोटो करना म्हळ्यार सड्ड गालोटो करतात. सगळ्यो मोबायलार बसतात. सांगलें आयकनात म्हळ्यार तें आयकोनचें म्हळ्यार पाळिजें. मोबायल आयकना म्हळ्यार आयकोन नजो. देखून जेजू कितें सांगता तें आयकचें, ओबेयींग. देखून इजाया प्रवादीचें सांगता, देखून मोगाच्यानो इब्रिव भाशेंत आयकोनच्याक सामा म्हूण, इब्रे भाशेंत आयकोनच्याक सामा आनी ओबिडियन्स म्हळ्यार पाळचें, ताकाय सामा म्हूण. देखून विधेयपण आनी आयकोनचें सेम. आयकोनचें म्हळ्यार विधेय जावचें, सांगिल्लें करचें, तें सामा. मोगाच्यानो पेद्रू तें पाळटा आनी तो विधेय जाता. जेजून सांगलें गूंड उदका देंवय म्हणटाना पेद्रू त्या उतरांक पाळटा, खाल जाता आनी तुज्या उतरांक खाल, जाळां हांव गूंड उदका देंवयता म्हणटा. आनी इतली मासली मेळ्ळी की ताका अजाप जाता. मनशा पागी जायचें तर आयकचें म्हूण पेद्रू कळटा. सोम्याक आयकल्यार मात्र हांव मनशा पागी जाता, नातल्यार जायना. सोम्याक आयकचें ताणें सांगलें पाळिजें हांवें. त्या दाळ मात हांव मनशा पागी जाता म्हूण सांगता. मनशा पागी जायचें तर गिव अप करीचें. थोडें गिव अप करीचें. आदलें हांवें सोडिचें. थडीर आसचें, सोडून सोडिचें. उतोळ्यार आसचें, उतोळाचें जिवीत सोडून सोडिचें. आयच्या वांजेलांत निमाणें सांगता ताणें सगळें सोडलें आनी ताचो पाटलाव केलो म्हूण. आमकां कळीत आसा, रिक्षा ड्रायव्हराक रिक्षा सोड तूं आनी आसतना फाल्यां रिक्षा नाका म्हळ्यार ताका कितली ती मोगाची रिक्षा. तशेंच पेद्रूक बोट ताचें सर्वस्व. रिक्षा कशी त्या रिक्षा ड्रायव्हराचें सर्वस्व गे, तांतूं ताचें जिवीत आतां गे. कितल्या वर्सांत हांव तो रिक्षा सोडना आसा. ताका रिक्षा तूं चलयनाका म्हळ्यार धाकट्यारान सांगल्यार तो आयकना. देखून बोट सोड म्हळ्यार तें पेद्रूचें सर्वस्व. पूण जेजू खातीर तो बोट आनी सोडता.
आनी हांगा वर्त्या स्वादीक देवाक पातकी मनीस भेटता. पेद्रू सांगता, सोम्या म्हज्या सरशिलो तूं पयस सर. हांव एक पातकी तितली मासलेचें अजाप पळयतना ताका आपूण एक पातकी म्हणून बगलें. हांव एक पातकी. तूं म्हजे तावन पयस, तूं पवित्र, म्हजे तावन पयस सर हांव पातकी म्हणून. थोडे रियलायज करतात इजाया, थोडे हें रियलायज करतात. इजाया सांगता, म्हजी खाटा, हाय म्हजी खाटा, हांव एक वोंटास मेळया वोंटासो मनीस. देवाचे अगाध महिमे मुखार इजाया, पेद्रू तांचें ल्हानपण बगतात, पातकी म्हणून ते बगतात आनी वळखतात. जेजू तांकां सक्तेन भरता, एम्पावर करता, तांचे लिटलनेस सोडून पावरफूल तांकां करता. जेजू पेद्रूक आनी ताचे लागीं म्हणटा, भियेनाका म्हणटा, तूं आनी भियेनाका, तूं मनशा पागी जातलोय. इजायाक एक इंगळो, एक इंगळो आनी ताच्या वंटाक लावन पातका तो नितळ करता आनी ताका पावरफूल करता. सांत पावलो दुसऱ्या वचपांत देवाच्या कृपेंत हांव कितें तें हांव जावन आसां. देवाच्या कृपेंत हांव आज कितें जावन आसां तें जावन आसां म्हूण सांगता तो. ते जेजूचे पाटलाव करतात. 2 जाळां सक्कडी मासली सोडतात आनी ते जेजूक वेंगतात. जेजू तावन ते शिकतात आनी जेजू तावन तांचे जिवान रुपीत करखण येतात. ताच्या संगी गरजेवंतांक जे ते पावतात, कोणाच्यो गरजो आसा तांकां ते पावतात. पिडेस्तांत बुकेल्ल्यांक, बुकेल्ल्यांक, देंवसार लागिल्ल्यांक, खोडकारांक, सुंकागारांक ते पावतात. साल्वासावाची बरी खबर ते वांटून येता, साबारांक ते दितात. तूं सोम्याक आयकताय? ताचे खातीर उथळ जिणेत तावन गूंड जिणेक देंवोंक तूं तयार आसाय? इतल्यान त्याग करूंक, सॅक्रिफीस करून तुजी जिणी गुंडाये काडूंक, क्रिस्ताच्या सुवार्थेन ती भरून तसो स्वाद तुज्या तावन पासारूंक तूं हेर संगती गिव अप करूंक तयार आसाय? तसो पाटलाव करूंक जेजूक वेंगताय, जेजूच्या मोगान भरताय. आनी जेजू तुका आज आपयता तुजी जिणी गूंड मांजेलाच्या सुवार्थेच्या गुंडायेक देवय आनी ती गुंडायेन मोलादीक कर आनी तो उजवाडान भर, तो उजवाड सुवार्थेचो हेरांक दी. तशें करूंक तुका सरस्वती देव आशिर्वाद दिवं दी. आमेन.